नमस्कार येवकार तुमकां पणजे बाय इलेक्शनाची लायव्ह कवरेज आम्ही तुमच्याकडे हाडटा आणि सध्या आम्ही आसा नेवकीनगर एरियेन आमचे बरोबर आसा भाजपाचे उमेदवार आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर. डिफिकल्ट जाली इजी जाली इलेक्शन हे आता बिकॉज फायनली अ डे हॅज कम वेन पीपल वील स्टार्ट वोटिंग. आम्ही लोकसभेच्या निमित्तान म्हाका दिसता गेल्या 40-50 दीस आम्ही कॅम्पेन चालू केल्या आणि मनोहरबाईची जी अटल सेतूचेर जाल्ली स्पीच तातूंत ताणें ताचे 2 शब्द हे म्हज्या कानाक अजून म्हणटा ते बी पॉझिटिव्ह. एक पॉझिटिव्हिटीचेर आमी कॅम्पेन पणजेच्या उदरगतीचे एक एजेंडा घेवन आमी फुडें सरल्या. ज्या ज्या घरांनी आमी भोंवल्या सगळ्या एरियांनी जे आमी भोंवल्या थंय थंय आमकां एक सकारात्मक प्रतिसाद एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड लोकांचो दिसला आनी लोकांचो एक 25 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन मनोहरबाईन जी सेवा केल्या ते सेवेची पावती एक मनोहरबाईक श्रद्धांजली म्हणून आयच्या इलेक्शनाचें मतदान. एक जबाबदारीची दिसता बिकॉज सगळी जबाबदारी तुझ्या शोल्डराचेर आसा की 25 वर्सांची जी सत्ता आसा आनी जी ओल्ड आसा बीजेपीचो तो आयलो जाल्यार आपल्या खातीर गेलो जाल्यार आपल्या खातीर अशें जावपाक शकता. पणजे हे सदांच टीम वर्क आसा and I believe success has to be shared among the teammates. Failure I will definitely take the responsibility, but I am very sure we have set a target of 10,000 plus votes. आणि ज्या तरेन एक पॉझिटिव्ह प्रचार जाला ज्या तरेन एक पणजेचे पॉझिटिव्हिटी घेवन आमी भायर सरल्या प्रत्येक कार्यकर्तो मनोहर पर्रीकर म्हणून भायर सरला मनोहर पर्रीकरचे आशिर्वाद घेवन भायर सरला. म्हाका दिसता दिस इलेक्शन इज वन सायडेड इलेक्शन. आता म्हणजे 15% वोटिंग जाल्लें आसा पयले 1-2 वरां भितर कितले % वोटिंग जावपाक शकता? वी आर टार्गेटींग 80%. चड वोट जाल्यार फायदो तुमकां काय कमी वोटिंग जाल्यार फायदो जाता? नाही हांव वोटिंगाचेर तशें वचना चड वोट कमी वोट. इन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी एवरी पर्सन शूड एक्सरसाइज इज रायट टू चूज इज वोटर आनी त्या धर्तीचेर सगळ्या वोटरांनी भायर सरून आमकां मतदान करपाक जाय. तुम्ही सकाळी म्हटलें की पणजे खातीर भायर सर आनी पणजे खातीर मतदान करा म्हणून फर्स्ट तुमची बायट दिवन जाली जाता. दुसरे वटेन लोक म्हणटा की सिद्धार्थ कुंकळकरान मॅस करून दवरले स्मार्ट सिटी करून दवरिना ती घाण सिटी करून दवरली म्हणून वॉट इज युअर रिएक्शन? स्मार्ट सिटी जो नरेंद्र मोदीजीन प्रोग्राम चालू केल्लो एक मिशन मोडाचेर तो 5 वर्सांचो प्रोग्राम आसा. स्मार्ट सिटी चालू जाल्यार आतांच प्रोजेक्ट चालू जाले ते फळां घेवपाक थोडोसो टायमूय लागतलो आनी पणजेकार तांकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका दिसता जो प्रमाणे प्रचार अपप्रचार चलिल्लो ज्या ताका बेजीस नाशिल्ले ताका कांय डॉक्युमेंटेशन नाशिल्लें एलिगेशन्स वर फ्लायींग लेफ्ट रायट ते फक्त पॉलिटिकल स्टंट्स आशिल्ले. देर वॉज नथिंग एल्स इन इट. बट इज इट गोइंग टू अफेक्ट युअर एंटायर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग इलेक्टेड? डेफिनेटली नॉट. पणजेकार पणजेचो प्रत्येक मतदार हो सुज्ञ मतदार पणजेचो प्रत्येक मतदार हो शिक्षीत मतदार आणि पणजेचो मतदार हो सदांच पणजेच्या हिता खातीर मतदार. ओके लास्ट क्वेश्चन हांव जाणा तुमकां फुडें वचपाचें आसा म्हणून अशें म्हणटा की पणजे इलेक्शनान जो रिजल्ट येतलो आनी ओवरऑल रिजल्ट येतलो ताजे उपरांत गव्हर्मेंट टॉपर जातलें. इज इट ऑल्सो अ फियर इन युअर मायंड की गव्हर्मेंट टॉपर जातलें? गव्हर्मेंट टॉपर जावपाची शक्यताच ना. केंद्रांत मोदी सरकार येता ही आतां काळ्या दगडा वयली रेख जाल्या. आयज ज्या प्रमाणे देशांत वातावरण आसा हे म्हाका BJP 300+ सीट घेवन पूर्ण मेजॉरिटीन सरकार येता. राज्यान जर पळयत जाल्यार हांव लोकसभेक एक्टिवली आमी सगळे जाण काम करताले. उत्तर गोंयचो सीट आमचो श्रीपाद भाऊ हो ऑलरेडी लोकांनी कन्फर्म केला. लोक म्हणटा आमचो दयानंद सोपटे मांद्र्या येतलो हे लोक म्हणटा. जोशुआ जो मित्र म्हापशेच्यान इलेक्ट जातलो हे म्हापशेकार म्हणटा. सुभाष भाऊ शिरोडकर हो शिरोडेच्यान इलेक्ट जातलो हो शिरोडेचे लोक म्हणटा. नरेंद्रभाई सावयकरान दक्षिण गोंय इतलें कार्य केलां की लोकांनी ताका एक प्रचंड प्रमाणात मतदान केलां आनी तो निवडून येता. 5-0 स्कोर ऑलरेडी जाला. 6-0 आयज जातलो 6 वरां मेरेन. ही जी तांणी दिव्य दिसाची स्वप्नां पळयता पळय तांणी जागेर रावन काम करचें लोकां मदीं येवन काम करचें. फक्त ते प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन पॉलिटिकल काम जायना. तांचे कडेन कार्यकर्ते ना तांचे कडेन काम करपाक लोक ना आनी ते लोकां कडेन पावना. तांचे कडेन एजेंडाय ना. नेगेटीव एजेंडा खंय तरी घेवन भायर सरल्या. लोक नेगेटीव एजेंडा आयज कन्सिडर करना आनी संपूर्ण बरे संख्येन भारतीय जनता पक्षाचे म्हणजे
आमचे 18 आमदार हांगा जातले गोंयांत. आयज कोलिशन गव्हर्मेंट आसा. आमचे मित्रपक्ष गोवा फॉरवर्ड, इंडिपेंडंट, रोहन बाब, प्रसाद, गोविंद हे सगळे आमचे बरोबर आसा, एक संघ आसा आणि सगळ्यांक घेऊन फुडें वचपाची ताकद दोतोर प्रमोद सावंता कडेन आसा. तुमचे बरोबर एक तुम्ही आता विषय काढला म्हणून बाबूश पंचायत सकाळी आम्ही तांचे कडेन उलयले, ते म्हणटा कोयलेशनवाले खंय आसा, कोयलेशनवाल्यांनी काम करूं नये पळय. सगळ्यांनी काम केलां, कोणें काम केलां हाजी पावती ताका दिवपाक बसोवना. तो आमचो क्लर्क न्ही, आमी आमची पावती आमकां मतदार दिता. ओके प्रत्येक घटकान आमकां लागून काम केलां ओके आनी हांव तांचे काल आभारी मानल्या. गोवा फॉरवर्डान काम केलां. तिनूय इंडिपेंडंट आमदार आमचे रोहन बाब कोटे, गोविंद बाब आणि प्रसाद हांणी काम केलां आनी हें काम हे प्रत्यक्षान ग्राउंडार दिसता. ओके एक म्हणजे आता फक्त तुमकां 2.5 ते 3 वर्सां उरल्यात नेक्स्ट इलेक्शना खातीर. मॅनिफेस्टो तुम्ही हे केला, हाऊ मच ऑफ इट यू प्रॉमीस ऑन दीस डे की तो मॅनिफेस्टो तुम्ही इम्प्लिमेंट करतले? आमी ह्या वर्सा संकल्पपत्र केल्लें, नॉट मॅनिफेस्टो. आनी संकल्पपत्रांत तो आढावोय घेतिल्लो की खंयची कामां ऑलरेडी जालीं, ताजे फोटोय घाल्ले, एक्चुअल फोटो घाल्ले. खंयची कामां आतां चालू आसा ताजें एक लिस्टिंग करून घाल्लें आनी खंयची कामां आमी हातान घेतली. मनोहरबाईचें एक विजन आशिल्लें की पणजे ही वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी जावची, आमचें कल्चर आमचें कॅरेक्टर सेम दवरून आनी त्याच पावलार पावल घालून आमी फुडें सरले. आयज मनोहरबाईचें स्वप्न पुर्ती करपाचो वेळ आयला आनी आमी तें करतले. ही आमकां आमची पणजेकारां बद्दल कमिटमेंट. 100% की सगळे जातले, 80% कमिटमेंट्स कंप्लीट जातले आनी फुडल्या फावटी वचतले? आमचो प्रयत्न आसतलो 100% करपाचो आनी म्हाका दिसता आमी तातूंत सक्सेसूय एचीव करतले. आनी हातूंत तांतिनेज क्रिकूय येता, हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां. ओके देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू रुपेश बाब, थँक्यू. व्हेरी मच. हे आशिल्ले सिद्धार्थ कुंकळकर भाजपाचे उमेदवार आनी डिटेल घेवन येतले आनी उमेदवारां कडेन उलयतले, फुडले पर्सेंटेजी सांगतले. पळयत रावात.